मोगाळ भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा बातिज्म. तर हांव ह्या बातिज्मा उद्देशी तुमकां इल्ली जाणविकाय दिवपाक सोदता. तर आमी काडया कोलोशियन्स, बूक ऑफ कोलोशियन्स, चॅप्टर 2 वर्स 12. हांव वाचप कोत्ता, इंग्लिशीन वाचता. आय रिफर टू बॅप्टिझम. You were buried with Christ in baptism, and you also were raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the death. Even when you were spiritually dead because of your sins and the uncircumcision of your flesh, God gave you life with Christ. He forgave all our sins. He cancelled the record of our debts to those regulations which accused us. He did away with all that and nailed it to the cross. Victorious through the cross, he stripped the rulers and authorities of their power, humbled them before the eyes of the whole world, and dragged them behind him as prisoners. हुंय म्हाजे मोगाळ बाबोना. आतां कितें सांगपाक सोदता म्हाजो देव जेजू क्रिस्त? हें पवित्र पुस्तक कितें सांगता? पवित्र पुस्तक सांगता बातिज्म. जेन्ना आमी बॅप्टिझम घेताय, बॅप्टिझम घेवप म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताक आमचे भितर घेवप. कशें? जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, जाणो जाय, जे दीस जेजू खुर्सार मेलो 2020 वर्सां आदीं, त्या काल्वेरी खुर्साचेर जेजू मेलो, तेन्ना जेजूचे बाराबोर आमी मेली. जेजू त्या काल्वेरी खुर्सार मेलो आमचे फारीकपण दिवचे खातीर, आमचे पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त त्या काल्वेरी खुर्साचेर मेलो. तेन्ना जेजूचे बाराबोर आमी मेली त्या काल्वेरी खुर्साचेर. आनी जेन्ना जेजू तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन येयलो, ती आमचे पातकांचे सगळें फारीकपण दिवन त्या सैतानाचे आपले पांय पोंद ताका मोस्तून तेचेर जैत घेवन ते सगल्यो चावयो आपल्या हातीन घेवन पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बळान आदारान मेल्ल्यांतलो तिसरे दीस परत जिवंत जावन येयलो. तेन्ना जेजूचे बाराबोर आमी सगळीं वतम्यान जिवी जावन येयलीं. कशी? आमी मेलीं. जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना जेजू बरोबर आमी मेलीं आमच्या पातकांक. थंय जाण जावशात, जेजू जेन्ना मेलो त्या काल्वेरी खुर्साचेर, तेन्ना जेजूचे बाराबोर आमी मेलीं, आमच्या पातकांक आमी मेलीं आनी आमच्या कुडीक आमी मेलीं. उडास जाण जावशाय, उडास दोराय, आमच्या कुडीक आमी मेलीं आनी ते कुडीचें सगळें पोजोडपण, वायट चिंतन्या, ती आमची इच्छा, जी आमची इच्छा आसली
जी कुडीची जें आसता इच्छा, डिझायर्स, विश, ते सगळ्याक आमी मेली जाण जायत. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट, सारकें गरजेचें. आमी आमच्या पातकांक मेली आनी त्या पातकां बरोबर आमची जे कुडीची कितली इच्छा, आशा, ते डिझायर्स, कितें कितें कुडीक जाय, बारीक न्ही आडकून चिंताय कूड कितें कितें मागता. कुडीक जाय तें जायें, त्या सगळ्याक आमी मेली. आतां आमी ही भास दिताय चोय, आमी मेली. आनी जेन्ना जेजून तें आमचें सगळें फारीकपण ते काल्वेरी खुर्साचेर दिलें, एक एक रगत वावयलें, आख्खो फोडलो जेजू कंप्लीट. एक रोगताचो थेंब पासून दवरना आपणा कडेन, आख्खें सगळें रोखयलें लास्ट थेंबो. तेन्ना जेजून सोय मेल्ले मोदें देंवलो चोय, मेल्ले मोदें देंवता, मेलोल्यांक बरी खबर, देवाची बरी खबर दिता. त्या सैतानाक झूज मांडटा, ताका आपले पांय पोंद मस्तून तेजेर जैत घेवन, ते सगल्यो चावयो घेवन तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन, बळान, आदारान तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन येता. तेन्ना आमी जेजूचे बारबर वतम्यान जिवी जावन येताय. पळय, आमी कुडीक मेली आनी आमी पातकांक मेली, पूण आमी वतम्यान जिवी जावन येताय. हें जाण जावपा जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेन्ना जेजू मेले उपरांत, सॉरी, तिसरे दीस जिवो जावन येयले उपरांत स्वर्गार चडटा. स्वर्गीचे दारमोटे उक्ते जातात. तेन्ना काकोतीची जोर घसघश्यान देंवन येता. आनी काकोतीची जोर तेन्ना आमच्या जिवितांत देंवन येता, पवित्र आत्म्याची जोर. ती स्वर्गीचे दरमोटे जे आमकां बोंद आसले ते उक्ती जाताय. देव बाब जेजूच्या त्या पवित्र अमूल्य रोगतान नेवो कॉन्ट्रॅक्ट बरयता आनी जेजूच्या पवित्र अमूल्य रोगतान तो सील कोता, वान्स फॉर ऑल, एके पारा, पत्ती पत्ती न्हू, वान्स फॉर ऑल, इट इज डन. हें गरजेचें. आतां बॅप्टिजम व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेंच बॅप्टिजम म्हणल्यार हें जेजूचे बारबर मरप आनी जेजू बारबर नव्यान जिवी जावन येवप. आनी जेजूच्या रस्त्यार जेजून जी वाट दाखयल्या ते वाटेन जेजूचो पाटलाव करप, तें गरजेचें. देखून आमी जाण जावपा जाय, बॅप्टिजम म्हणल्यार कितें. बेश्टो बातिजम म्हणलें म्हूण जायना. म्हणल्यार आमी कितें सांगताय, जेन्ना तें सगळें तें पोरणें जिवीत आमी सोडून दिलें, ते पोरणे जिविताक आमी मेली. वी आर डायड टू दॅट. ते पोरणे जिविताक आमी मेली आनी जेजूचे बारबर नवे जिवितांत आमी एंट्री मारली. तर आमी त्या पोरणे जिविताक परत वळोन चोवची न्हू. आनी बॅप्टिजम म्हणल्यार आमी भास दिता, उतर दिता. तें उतर भास दिवन तुका म्हाजो सोरोस्पर म्हणून आमी जेजू क्रिस्ताक आमी आमचे भितर घेताय. तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून देवान म्हणलां, जेजून म्हणलां, खंय म्हणलां, काडया एक मिनटां, जॉन चॅप्टर भितर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. जॉन चॅप्टर भितर जेजू म्हणटा, until unless you born again you cannot see the kingdom of God. आतां थोडे भाव आहाय ते कितें म्हणटाय, अरे बॉर्न अगेनू, आमी बॉर्न अगेनू,
हं? तशें जायना. जेन्ना निकोडेमस जेजू कडेन वयता, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3, जिजस ते निकोडेमस सांगता. निकोडेमस जेजूक मेळपाक रातचो वयता. तेन्ना जेजू म्हणटा, ट्रुली आय से टू यू, नो वन कॅन सी द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस ही इज बॉर्न अगेन. मागीर निकोडेमस म्हणटा, कॅन अ पर्सन बी बॉर्न अगेन वेन ही इज ग्रोन ओल्ड? चोय, आतां आमी जाणटे जाले, आमी व्हडले जाले, आमी परते केन्ना परते आमच्यान जल्म घेवपा जाता? कॅन ही गो बॅक टू हीज मदर्स, म्हूण तेजे मायेच्या पोटांत तो परतो वयतलो एन बॉर्न अगेन आनी परतो जल्मतलो? तेन्ना जेजू पळय परतो कितें म्हणटा. Jesus replied, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, one cannot enter the kingdom of God. चोय, मला दी उत्तर. आतां म्हणटा, born of water, until one, जे पर्यंत until unless you born of water and Spirit, you cannot enter the kingdom of God. आतां वत्म्याक जल्म दिता. फॉर एग्जाम्पल, सुण्याक जल्म दिता, झाडाक जल्म दिता, शेवणाक जल्म दिता, वत्मो वत्म्याक जल्म दिता. आनी जेजू कितें म्हणटा आतां, जे पर्यंत तूं उदकान आनी वत्म्यान जल्म घेयना ते पर्यंत तूं स्वर्गीचें राज चोवंक शकना. कशेंच तूं चोवंक शकना. आतां उदकान जल्म घेवप म्हळ्यार तें उदकान कशें? तें जाण जावपा जाय न्हू. जेजूक कितें गरज आसली? जॉन द बाप्तिस्ट जेजून कितें पातकां केलोलीं, तेका बॅप्टिजम घेवपाक गरज आसली. पूण जेजू जॉन द बाप्तिस्टा कडेन वयता. जॉन द बाप्तिस्ट कितें करतालो? उदकान बुडोवन तांकां बाप्तिजम दितालो. जेजूय ते उदकांत बुडलो. आतां म्हणटा, आतां जें देवाची येवजण प्रमाणें कशें आहा, तो जॉन कितें म्हणटा, सायबा, हांवें तुका बाप्तिजम दिवपाचो ना म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा, ना, देवाची येवजण प्रमाणें आतां सद्याक तशें चलोवन दी. येवजण प्रमाणें, देवाची येवजण कशें तेजे प्रमाणें चलोवन दी. ओके, डन. तर जेजूनय बाप्तिजम गेलो उदका भितर. आतां उदक म्हणल्यार कितें? उदक म्हणल्यार आमचे जायते भाव, अरे उदकान बुडप वो कितें बिलिवर वन वो प्रोटेस्टंट वो डिफरंट पिशापणां सारकें. चिंताय, कितें गरज आसली? जेजून ताका स्ट्रेट सांगपा जाता जालें, हे उदकाच्या बानगडीत पडनाका, हें उदक भितर हें सगळें बेश्टें, हांव सगळें चेंज करपा येयलें, हें उदक नाका. ताका म्हणटाय उदकान म्हणल्यार उदक रिप्रेजेंट करता रिपेंटन्स. जे पर्यंत तूं रिपेंट जायना, तुजी तूं पातकां ओडकोना, तेंच तें खुमसार जावप, रिपेंट, मानून घेवप काळजांतसून, वय हांव तो पातकी. आनी बेश्टें वयल्या वयर न्हू, ही एक म्हणटा ढोंगी नाटकां, ही नाटकां कोताय न्हय, नाटक जावपा शिरकलो. तुज्या अंतस्करणासून, काळजाच्या होलायसून देवाक सगळें खबर आहा. देव सगळें चोयताय. देवाक A to Z खबर आहा तुजें. आनी तूं मुखार कितें करतलो तेंय तो जाणा. तुजे काळजांतसून सारको खरोच तूं देवाक घेवपा सोदता, खरोच देवाचो पाटलाव करता, त्या काळजांतसून अंतस्करणासून तुवें ताका वय सायबा. ताका म्हणटा रिपेंटन्स, रिपेंट जावप. आनी जी आमच्या जिवितांत पातकां केलां सगळें ओंकपा जाय थिंगां. सगळें ओंकोन सगळें ओंकपा जाय, सगळें उडोवपा जाय. भितर कांयच घेवन बसपा न्हू. ही हांडी
एम्प्टी करपा जाय. कांयच वायटापण दवरपाचें ना. कुसक्यापण, वायटापण, पोजडपण जर कितें केलां पातकां केलें तें सगळें मुकोन उडोवपाचें भायर. कांय दवरपाचें ना. देवाक सांगपाचें तें रिपेंट करपाचें. यू हॅव टू रिपेंट. तेजे उपरांत देव चयता वय आतां येयलो म्हाजो भुरगो जाग्यार. तर रिपेंटन्स वॉटर बॅप्टिजम रिप्रेजेंट टू द रिपेंटन्स. जॉन द बाप्टिस्ट पयलीं कितें येयलो लोकांक सांगपा येयलो सगल्यांक याय सगल्यांनी चोय. हांव जेजूची वाट क्लियर करपाक तो पयलीं येयलो जाण जायत. जेजूची वाट क्लियर करपाक रिपेंट जाय रिपेंट जाय रिपेंट जाय रिपेंट जाय देखून तो रिपेंटन्स बॅप्टिजम ऑफ रिपेंटन्स रिपेंट कोराय रिपेंट कोराय रिपेंट कोराय. तें वॉटर बॅप्टिजम म्हणटाय ताका. आतां वतम्याचो बॅप्टिजम कितें until unless you born of water and spirit you cannot see the kingdom of God. जे पर्यंत तूं वतम्यान जल्म घेयना तेजे उपरांत वतम्यान जल्म घेवप म्हणल्यार तो जेजूचो वतमो, मोगाचो वतमो, पवित्र वतमो, बापाचो वतमो, देवाचो वतमो. तो वतमो तुजे भितर येवपाक जावो. तेन्ना जाण जायात तो वतमो जेन्ना तुजे भितर येता तुज्या वतम्याक म्हणल्यार आमच्या वतम्याक पवित्र वतमो आपणा भितर मिंगल करून घेता. म्हणजे एक ग्लास घे, एक ग्लासा भितर एक इल्लें वद ग्लास उदक घाल, मागीर तितून आनीक उदक घाल. तें दोनूय उदक तूं सेपरेट करूं शकता ना. पयलीं तूं वद ग्लास उदीक आसता तें तुजें उदक दवर. तितून मागीर पवित्र वतम्याचें उदक येता. मागीर ग्लास भरलो म्हणल्यार तें उदक कितें जाता एक जाता. एक जावन तो पवित्र वतमो आमच्या वतम्याक आनी पवित्र वतमो एक जावन आमचे भितर बसताय. एक वतमो जालो तर तो नव्यान जल्म जालो. देखून तेज्या पयलीं ती हांडी भितरली हांडी एम्प्टी करपा जाय आनी ती लीप आसपाक जाय. ती लीप केन्ना जाता जेन्ना तूं बोगसोणें मागता आनी खरो तूं म्हाजो नीज तूं म्हाजो देव म्हूण तुका मानून घेता आनी तूं सांगता जेजू सायबा जेजू तूंच तो म्हाजो देव, तुजे बोगोर म्हाजो आनी कोण ना आनी जिवीत भर हांव तुजे फाटलाव कोत्तोलो. आनी जेन्ना तूं भास दिता जेन्ना तूं उतर दिता म्हाजे मोगाळ भाव भयण तेन्ना जाण जाय पवित्र वतमो म्हणल्यार हें झाडाक लागलेलो तें आंबो न्हू तो तुका जाय तेन्ना वचोन काडलो घेवन येयलो. हे पयशे दिवन घेवपाचो पवित्र वतमो वोनू वो कोण येयलो आनी तुजेर बेसांव दवरलें आनी तो तुका पवित्र वतमो देंवतलो. तुका दिसता हेणें तेजेर हात दवरलो तेणें तुजेर हात दवरलो तेणें तुजे पासत मागलें ना. म्हाजें कन्फ्यूज जायना कांय. पवित्र चोय देणी डिफरंट, देवाची देणी दॅट इज डिफरंट आनी पवित्र वतमो दॅट इज डिफरंट. देव आपूण डिसिजन घेता हांव कोणा भितर वयतलों कोणा भितर रावतलों कोण म्हाजो भुरगो कोण व्हर. कित्याक तुजें काळीज फकत देवूच जाणा. तुजें हार्ट रीड करपाक फकत देवूच रीड करूं शकता. तुजें हार्ट कोणाचें रीड करपा जायना. ना म्हूण सातांक पदवी आहा ना म्हूण एंजल्सांक पदवी आहा ना खंयचोच पावर ना म्हूण त्या सैतानाक पदवी आहा. कोणाकूच पदवी ना. फकत त्या सर्वेस्पर देवाक जेजूक ती पदवी आहा तुजी काळीज रीड करपाक. आनी तो डिसिजन घेतलो हांव कोणा भितर वचोन रावतलों. सगळे बातिजम घेताय सगळे बातिजम पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता. सगळें बातिजम घेवन सगळ्यां फुडें पवित्र वतमो देंवन येयना. एक कन्फ्युजना भितर रावं नाकाय. पवित्र वतमो सगळ्यांक बातिजम घेवन सगळ्यां कडेन पवित्र वतमो येता ना. आतां तूं नाटकां कर
आनी घे बातून घेवपा कितें पयशा बी देके तूं घे बातिजम येयलो तुजें पवित्र आत्मा तूं देवा कोडे हेवता देवा कोडे गेम कोत्ता आयज काल पयशांनी कितें जायना सगळें जाता पयशे दिवन घेवपा लाय पयशे दिले जालें पयलीं तेंपार पयशांनी हें कितें साल्वेशन सोर्गींचें राज्य जिखताले पयशे तेंपार जायते स्टोरी सांगपाक गेल्यार पयशांनी साल्वासांव सासणाचें जिवीत कोणाचें निकती घेवपा जायना पूण लोकांक खबर ना बोड लोकांनी केलें तर म्हाजे मोगाळ भाव भयणांनो जाण जाय बॅप्टिजम म्हणल्यार आमी जेजू बारू मोत्ताय आनी जेजू जिवन जावन येता तेन्ना जेजू बारा आमी नवो जल्म घेवन येताय जेजू आमकां नवें जिवीत दिता पोन्ने जिविताक आमी मेली उडा जाय जाण जाय सारको तकलेन घे पोन्ने बॅप्टिजम म्हणल्यार पोन्ने जिविताक मरोप आमचे पातकांक मरोप तेन्ना आमी हे नवे जिवितान एंट्री मारताय पोन्ने सगलें गेलें देखून जेजून सांगलां क्लियर सांगलां जेजू म्हणटा तुमी सगलीं पवित्र पुस्तक सांगता आमी सगलीं जावन आसा जेजूची नवी रचना हांव पवित्र पुस्तकाचे भायर म्हाज्या मोगाळ भाव भयण कांयच उलयना पवित्र पुस्तक सांगता आमी जावन आसा जेजूची नवी रचना आनी आमी जावन आसा जेजूची प्रतिनिधी म्हळ्यार इंग्लिशीन एम्बेसेडर म्हणटाय तेजे उपरांत पवित्र पुस्तक सांगता हय आमी जेजूची प्रतिनिधी आनीक जेजूची आमी नवी रचना आमी जेजूची प्रतिनिधी आनी जेजून पोन्ने वय सारकें पोन्ने आतां सगलें गेलें पवित्र पुस्तक सांगता तुमकां कोणाक आतां हांव वस हांव नोको इसरलो म्हाका तुमच्यान फोन करपा जाता हांव तुमकां रोकडो दिता मागीर तुमकां रोकडो धाडटा हांव वॉट्सॅपाचेर म्हाका टायम लागना तुका हांव 2-3 मिनटां भितर रोकडोच धाडटा आनी जेजू म्हणटा पोन्ने सगलें गेलें जेन्ना जेजून आमचे पासत त्या फोर्साचेर आपलो प्राण दिलो आपलो जीव दिलो तेन्नासून आमी सगलीं नवी रचना जावन येयली पोन्ने सगलें गेलें म्हणटा आतां तुमी सगलीं नवी जावन येयली आमी जेजू भितर सगलीं वतम्यान जियेताय आनी होरी म्हणल्यार आमी वतम्यान जियोंक जाय पातकां भितर आमी पडपाचेर पण पातकांक आमी हेट करपा जाय आमी देवाची भुरगीं जेजून आमकां आपली भाव भयण केलेली हांवें जाण जावशात हें सोत देव तो सोर पोदीदार देव मनीस जावन हे संवसारान आयलो आमकां भाव भयण केले तेणें कित्याक आमकां देवान आपली भुरगीं केली कोणा उद्देशी जेजू उद्देशी आमकां आपली भुरगीं केली तेच परी जेजून आमकां तुमी म्हाजी भाव तूं म्हाजी भयण अशें म्हणलें आनी तो देव कूड मांस आनी रोगताच्या रुपान ह्या संवसारा भितर आयलो इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड वर्ड वॉज विथ गॉड वर्ड वॉज गॉड वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड पिच हिज टेंट एमंग अस थोर मोगाळ पापण्यानो कन्फ्यूज जायना काय कन्फ्युजनाचें कांयच ना तर बॅप्टिजम वेरी सिंपल जाण जावपा जाय बॅप्टिजम म्हणल्यार आनी तो आमी सदां नियाड करपाचो बॅप्टिजमाचो वेरी इम्पॉर्टंट बॅप्टिजमाचो नियाड करपाचो आमी मेली तेन्नाच मेली तेन्ना मेली जाल्यार आतां कितें कोत्ताय तेन्ना मेली जाल्यार आतां कितें कोत्ता आमी वतम्यान जियोंक जाय चूक जाता बोगसणे मागाय जेच म्हणटा आमकोडे हूंय ना हूंय मिस्टेक जाता रोकडीच सांजे म्हणल्यार बोगसणे मागाय जेजू चुकली आमी बोगूस आमकां आनी पोत्त नव्यान तें तशें कोच्चें न्हय
पत्ते कोच्चू न्ही. तर हें जाण जावपा जाय. आतां तुमकां हांवें क्लियर केलां. Until unless you born again, you cannot see the kingdom of God. Born again म्हणल्यार थोडी कन्फ्यूज जाताय. बॉर्न अगेन म्हणल्यार कांय न्हू. बॉर्न अगेन म्हणल्यार नवो जल्म घेवप. त्या पातकी जिविताक मरप आनी जेजू भितर जेजू म्हणटा देव जावन आसा पवित्र, तर तुमी तें पवित्र जिवीत जियात. तर जेजूचे बरोबर ते नवे जिविता भितर आमी एंट्री मारपा जाय. रायचस लायफ जियोंक जाय. क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें? क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कॅरींग. आमी कॅरी कोत्ताय. कितें कॅरी कोत्ताय? प्रेझन्स ऑफ लिवींग गॉड. जिवी देवाचें हाजीरपण आमी सदांच आमचे भितर आमी कॅरी कोत्ताय. ताकाच म्हणटा क्रिस्तांव. तुका दिसना तो जिवो देव ते जिवी देवाक तूं कॅरी कोत्ता म्हणून? वी आर कॅरींग द टॅबर्नेकल. द टॅबर्नेकल आमचे भितरूच आहा. ते जिवी देवाक आमी खूंय भोंवता आसतना चलता आसतना कितेंय करून काम करता सगळें ईच एंड एवरी टायम उठ्ठा बसता न्हिदता खाता जेयता उठ्ठा कितेंय करून ते जिवी देवाक आमी कॅरी कोत्ताय. तो जिवो देव आमचे भितर आहा. वी आर कॅरींग द टॅबर्नेकल. जाण जाय. Christianity is carrying the presence of living God. तर आमी जेन्ना जिवीत देवाक तूं कॅरी कोत्ता म्हणल्यार आमचें जिवीत कशें आसोंक जाय दाखोवपाक न्हू. आमचें अंतस्करण आमी कितें चिंताय न्हू म्हणून दाखोवपाक गरज ना. तूं कितें चिंता न्हू इट इज कॅल्क्युलेटेड. जाण जावशात. मुखार बरो दाखोवपाचो भितरल्यान सगळें पजळपण दवरपाचें कितें? नो. रॉंग रॉंग. रायट रायट. सत तें सत, फोट तें फोट. जो मनीस फोटकिरी वस्तीक सपोर्ट कोत्ता तो देवाचो भुरगो केदींच जावंक शकना. केदींच फटींगपण, नाडींगपण, पोजडपण, कोणाचें वायट चिंतप, कुसक्यापण हें जिवितांत आसपा शिरपण ना. केदींच ना. आनी ग्रीड आस कसली मनशाची ती आस कोण म्हणटा आस काबार जायना. सगळ्यांक देवाक ती सगळी पदवी आहा. जर तूं म्हणशीं हांव कोत्तलो ना तुका कांय जायना. देवाक मुखार घाल सगळें जाता. एवरीथींग ऑल प्रॉब्लम इज सॉल्व. पूण हें उरलेलो टॉपीक हांव दुसरे फावट सांगता. बातिजमाचो तुमकां कितेंय क्वेश्चन जर आहा रिगार्डींग बॅप्टिजम म्हाज्या नंबराचेर एनी टायम फोन कराय विचाराय म्हाका कडेन. जायते एका कडेन खूंय हिंग थिंगा सुटलें जायत. तर बॅप्टिजम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. उदीक रिप्रेझेंट कोत्ता रिपेंटन्स आनी स्पिरीट रिप्रेझेंट कोत्ता आमचे वतम्यान आमी नवो जल्म घेवप. देवान तुमचेर बेसांव घालूं. गॉड ब्लेस यू. I pray in the almighty name of Jesus of Nazareth, the Son of living God. Amen. Amen.